नमस्कार. दनपारच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार खबरो विस्तारान. ताळगावा ओडीपीना 3 दिसा भितर पणजे ओडीपी अधिसूचित. स्वताचे भरीक मोठे मोठे बिल्डिंगो बांदतल्यांनी टीसीपीचेर दबाव हाडचो न्ही. टीसीपी मंत्री विश्वजीत बाबुशाचेर चाळवलो. बाबुश म्हणटा टीसीपी मंत्री आमदारांक लागीं धरिनात. उपरांत पॅचअप. विश्वजीत म्हणटा आमचे झगडे घोव बायले सारखे. मुख्यमंत्री म्हणटा खंयचे खंय कांय ना. ताळगाव ओडीपी ना म्हूण बोवाळ जालो. टीसीपी आमदार मंत्र्यांक विश्वासान घेवचे पयलीं ओडीपी अधिसूचित करता म्हूण पणजेचो आमदार मंत्री बाबूश उलयलो. A member was there, elected member was there. So basically, if there is any objection he has got, or anything whatever is happening in this thing in his constituency, basically he knows of it. So that is the thing. Now here whatever PDAs have been thrown in the air, no meetings have basically been held. This is not only our PDAs. There are other two PDAs also. So this is not acceptable. We should know what is happening in our constituency. That is very clear. ODP, what about the ODP? ODP of Panjim has been pending for the past 4 years. And as far as ODP is concerned, what you do in regional plan is not a problem. ODP is mostly, it is the minute details of the place area where road, where all the different infrastructure should come. That you cannot do arbitrarily. You cannot just one fine day I get up from my thing and I see 300 floor basically come on the side of me. And I don't even know. Being an MLA, I myself don't know what is that is. This issue basically was raised by other MLAs also. मजगती मंत्री विश्वजीत म्हणटा आमचे झगडे घोवा बायले सारखे. काही गोष्टी वाईट धरप नसता. कोणी केन्ना केन्ना आउटडोर्स जाता. गो बायलांमध्ये झगडी जातात. आता बाबूश आणि माझे रिलेशन खूप वर्षाचे. ते गो बायल सारखेच आम्ही. ते कितें नवीन काय ना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा कसलेच मतभेद ना. कोणाचो कसलो डिफरन्स ना कांयच ना. बाबूश हांवें पळोवना मागीर पळयता. अशें कितें जाना. नाराज मिनिस्टर नाराज आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एक वेंचणूक जाली काय बीजेपी फुडले वेंचणुकेचे तयारेक लागता. पक्ष 2027चे तयारेक लागला. प्रदेश अध्यक्ष तानावडे पक्षाचे कार्यकारिणीचे बसकेक उलयलो. लोकसभेक खंयच्या मतदारसंघांनी कमी मतां पडल्यात तांचो खंय सर्वे करून अभ्यास करतले. मुख्यमंत्री म्हणटा 2027 बीजेपी 27 सीट काडटा. ताळगावा बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणीचे बसकेत मिशन 27 आणि ताका हे वेगवेगळ्या दिसता की एखादो सीट आम्ही जिंकले म्हणून कितें खूप व्हडलें केलें काय म्हणून काय करपाक शकना. आम्ही खऱ्या अर्थान एक निवडणूक जातकच दुसऱ्या निवडणुकीची तयारी करतात. आणि खऱ्या अर्थान आजपासून आम्ही भारतीय जनता पार्टीची येणारी 2027 जी निवडणूक आसा ह्या निवडणुकीची तयारी आम्ही सगळेजण करतले. आणि 2027 जसे मुख्यमंत्री म्हणतात 27 22 आम्ही म्हणटाले. केवळ 20 आयले. 2 आमचे 76 मतांनी आणि 500 मतां भितर आम्ही हारले. पण 22 करपाची ताकद तुमच्या सगळ्या भितर आशिल्ली. 2027 भितर भारतीय जनता पार्टीचे सरकार चौथ्या वेळाचेर परत एकदा ह्या राज्या भितर हाडचें पडटलें. आणि ताका लागून जें कितें करपाक जाय तें आमी सगळ्यांनी मेळून करूं जाय. कारण भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी जर ठरयलें ही गोष्ट म्हाका करपाक जाय जाल्यार आमी ती करपाक शकतले. आणि म्हणून आमी दक्षिण गोंयांत कदाचित हारले आसतले. पण दक्षिण गोंया भितर आमी 20तले 11 मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीक लीड मेळिल्ली आसा. रायच्या राज्य कार्यकारिणीन आमी म्हणटा तशें कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन माननीय मोदी आणि मोदी सरकार हाजो कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन पास केलो. आणि त्याच बरोबर पॉलिटिकल रेझोल्युशन्स गोंयच्या सरकाराच्या बद्दल वेगवेगळी कामां जी आसा ती कशा पद्दतीन चल्ला हो पॉलिटिकल रेझोल्युशनूय बी आयच्या राज्य कार्यकारिणीत पास केलो. एक मिशन 27 हे मिशन घेवन आमी फुडें वता. आणि परत एकदा सगळे कार्यकर्ते चार्ज अप जावन पार्टीच्या कामाक लागलेले आसा. अंत्योदय तत्वाचेर डबल इंजीन सरकाराच्यो सगळ्यो येवजण्यो पावोवच्यो हो आमचो मुख्य उद्देश आसा. म्हज्या समारोपाच्या भाशणांतल्यानूय बी हांवें तेच डबल इंजीन सरकारच्यो सगळ्यो येवजण्यो ह्यो अंत्योदय तत्वाचेर लोकां पर्यंत पावोवच्यो ही मॅसेज सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या पर्यंत दिल्या. म्हाका खूब बरें दिसता. कार्यकर्त्यांच्या मदीं एक मोठो उत्साह आसा. कारण केंद्रांत आनी राज्यांत परत एकदा डबल इंजीन सरकार येवपाक शकलें. म्हणून हांव समेस्त गोंयच्या जनतेचो देशाच्या जनतेचे आभार व्यक्त करतां. बीजेपी बरे स्थितीन आसा ती तिगोवन दवरपाची जबाबदारी प्रत्येक कार्यकर्त्याची. मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या सरकाराचे कामगिरीचेर सर्वे करचो. कोण दुखावल्यात तांकां लागीं करचे.
आसात तांचो विश्वास घट करचो, विरोधकांचो दुस्वास नाका. 2027च्या वेंचणुकेच्या जैताक केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीचो बीजेपीक मंत्र, कामाचे ऑडिट खंय म्हत्वाचे. आणि त्यामुळे आज आपली पार्टी जी आहे त्यात अनुकूल काळ आहे. तुम्हाला माहिती आहे की शेतीमध्ये ज्यावेळी हायब्रिड बियाणं लागतं तर उत्पादन वाढतं, पण जेवढं हायब्रिड बियाणं डेव्हलप होतं तेवढं झाडावर रोगराई पण खूप प्रमाणात येते. वाईट दिवसामध्ये आनंद असतो आणि चांगल्या दिवसामध्ये मात्र खूप दुःख होतं, घर बर्बाद होतं. त्यामुळे यशामध्ये आणि समृद्ध आणि संपन्नतेच्या काळामध्ये सुख टिकवणं हे कठीण आहे. आणि म्हणून आज आपण चांगल्या काळामध्ये असल्यामुळे भविष्य काळामध्ये आपलं जे उद्दिष्ट आहे ते लक्षात ठेवून आपल्याला सुखाने कसं होता येईल याचा विचार केला पाहिजे. बट परफॉर्मन्स ऑडिट इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन फायनान्शियल ऑडिट. आपल्यापैकी प्रत्येकाचं तुम्ही कधीतरी आपला आत्मपरीक्षण करून आपण सगळ्यांनी आपलं परफॉर्मन्स ऑडिट केलं पाहिजे. राजकारणात काय आहे, लोक खूप हुशार आहेत. त्यामुळे आम्ही सगळे लोक काय करतो की आम्ही दुसऱ्यांना मार्गदर्शन करतो, पण स्वतःच्या जीवनामध्ये जे बोलतो त्याप्रमाणे वागतो तसं नाही. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये माझी मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की या 2 वर्षामध्ये आपण गेल्या 15-20 वर्षापासून जो गोव्याकरता एक विकासाचा कार्यक्रम आखलाय, ती जी व्हिजन आहे तिचा एकदा शांतपणे पुन्हा एकदा अभ्यास केला पाहिजे. असं म्हटलं जातं की यू कॅन डोनेट आय बट यू कॅनॉट डोनेट व्हिजन. 3 महत्वाच्या गोष्टी आहेत: एथिक्स, इकॉनॉमी, इकॉलॉजी अँड एन्व्हायरमेंट. आणि गोव्यामध्ये NGOs खूप आहेत, विशेषतः पर्यावरणाच्या ह्याच्यात काम करतात. इकॉलॉजी आणि एन्व्हायरमेंट हेही महत्वाचं आहे. त्यामुळे मी मागे आलो होतो मनोहर असताना इथला कचऱ्याचा प्रकल्प पाहायला गेलो होतो. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मॅनेजमेंट. दिलीप परुळेकराचेर FIR करचो. म्हापसा JMFCन दिल्लो निवाडो म्हापसा एडिशनल सेशन कोर्टान उखलून धरलो. सेरूल कोमनीदाजीची जमीन हडप करपाच्या प्रकरणात दिलीप परुळेकराचेर FIR करचो म्हूण पर्वरे पुलिसांक वॉर्त दिल्ली. म्हापसा JMFC कोर्टान 2015 त्या विशीं निकाल दिल्लो. परुळेकरान ताका आव्हान दिल्लें. Mapsa Additional Sessions Court has dismissed an appeal filed by Parwari Police challenging the order of Mapsa JMFC Court dated 15th October 2015 directing Parwari Police to register FIR against former Tourism Minister Dilip Parulekar for allegedly grabbing the land of Serula Comunidad. Activist and politician Trajan Di Mello in 2014 had filed a complaint with Parwari Police against former Tourism Minister Dilip Parulekar alleging that he has hatched criminal conspiracy with the attorney and other official of Serula Comunidad to grab the land illegally. Trajan Di Mello had also demanded to register FIR against Dilip Parulekar under Prevention of Corruption Act because he had misused his power as minister. But Parwari Police did not register the FIR and then Trajan Di Mello approached the Mapsa JMFC Court. But Mapsa JMFC Court, by its order dated 15th October 2015, found that the primary case has been made out by the complainant. Hence, the police should register FIR against Dilip Parulekar and should investigate the case. But rather than following the order of Mapsa JMFC Court, Parwari Police did not register the FIR against Dilip Parulekar and filed the appeal challenging the order of the Mapsa JMFC Court. But finally, the Mapsa Additional Sessions Court has dismissed the appeal and has directed Parwari Police to register FIR against Dilip Parulekar in effect of the complaint filed by Trajan Di Mello in 2014. Mukesh Kumar for Prudent. आसगाव घर मोडपाच्या प्रकरणातलो वादग्रस्त DGP जसपाल सिंगाची बदली. IPS आलोक कुमार गोयचो नवो DGP जाता. आसगावच्या आगारवाडेकर फॅमिलीच्या घर मोडपाच्या प्रकरणात DGP जसपाल सिंगान कारवाय करूंक दिवना म्हूण हणजुणाचो निलंबित PI प्रशल देसायान मुख्य सचिवान केल्ले चौकशेत DGPक एक्सपोज केल्लो.
DGPची ट्रान्सफर जाली, नवीन DGP आयलो, खूब पेंडींग आशिल्ली. दुसरो तो DIG कोण जो सस्पेंड जाल्लो पळय ताजी ट्रान्सफर जाली. कोण दोगांची वांगडाच सेम इन्क्वायरी फुडें तो विषय होम डिपार्टमेंट पूण स्टेट गव्हर्मेंट तेजेर आमी रिकमेंड केला न्ही होम डिपार्टमेंट. आसगाव प्रकरणात पूजा शर्माक अंतरीम थाकायना. सत्र न्यायालयाच्या निवाड्या आड पूजाचो हायकोर्टात अटकपूर्व जामिनाक अर्ज. फुडले सुनावणे मेरेन अटकेंतल्यान थाकाय दिवची म्हूण पूजान मागिल्ले. कोर्टाचो न्हयकार. फुडें सुनावणी सोमारा दवरल्या. पुलिसांची टीम गोंया भायर सोदून आयली. पूजा पुलिसांच्या हाताक लागना. On Monday and protect us. They were not inclined to protect us. So it is listed on Monday. So what are the grounds for criminal revision you have heard? That the judgment rejecting anticipated bail by the Session Court is not maintainable. In the sense, it is affected by the grounds taken in the name of revision. Interim protection मागतले, but court has not granted any interim protection. केस 15 तारखेक दवरला. रिप्लाय घालचो पडटलो. Prosecution will file reply. This case is a serious case where house has been demolished. There is a rioting section is there. So असल्या केसींनी normally protection once granted and it can remain also. So therefore and no harm because इतले दीस ती केस चालू आसा. अजून ताका ट्रायल कोर्टान लोअर कोर्टान कांय प्रोटेक्शन नाशिल्लें. कोर्ट ऑल्सो वेंट ऑन द सेम प्रिमायज की सेशन्स कोर्टान जेन्ना पेंडींग आशिल्लें एप्लिकेशन तेन्ना कसलेंच प्रोटेक्शन नाशिल्लें जाल्यार आतां तुका 2 दिसाक कित्याक प्रोटेक्शन जाय अशें कोर्टानूय ताका विचारलां. पूजा शर्माक अटक करप काय ना ते चौकशी करपी अधिकारी थारायतले. पूजा शर्माक अटक जावची अशी मागणी केला. Crime branch can arrest Pooja Sharma if found. That the prosecution will decide. The investigation officer will decide if required they will arrest. Thank you. Arrest जाऊ शकता. You can't say जाऊ शकता का ना. Investigation officer will decide. Prosecution ताजेर कितें एविडन्स आतापर्यंत ताजेर कितें एविडन्स आसा ताजेर डिसायड करून इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डिसायड करतले की अरेस्ट करपाक जाय काय नाका तें. पूण आमचो स्टँड कोर्टान आसा की आमकां अरेस्ट करपाक जाय म्हणून. राज्याचो मुखेली ह्या नात्यान कायदो आनी सुवेवस्थेची नियाळ घेवपाक मुख्यमंत्र्यान आसगावा भेट दिल्ली. ताचो अर्थ राजकीय दबाव घालो असो जायना. चौकशी करता तांचेर कोणाचोच दबाव ना. ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा स्टेटीन कायदो आनी सुवेवस्था आसपा जाय. त्यामुळे अशा एखाद्या ग्रॉस केसीन जर चीफ मिनिस्टर जर स्टेटमेंट काडटा आसत जाल्यार इज नथींग रॉंग इन इट. पण तेच चॅलेंज केला कोर्टान. ऑफकोर्स ते ग्रावंड आसा तातूंत की चीफ मिनिस्टरान म्हणलें कितें स्टेटमेंट. आय डोंट बिलीव की इट इज अ पॉलिटिकल इंटरफियरन्स बी. चीफ मिनिस्टर एज अ हेड ऑफ द स्टेट हॅज अ राईट टू look after the law and order situation of the state. So whatever he has said is correct. But is it not affecting the investigation? It should not affect. Investigation officer is not pressurized by anybody. Neither the investigation is directed towards any direction. पण इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आपले काम करता. तातूंत इन्फ्लुएन्स जावपाचे किंवा अशें कितें इफेक्ट जावपाचो प्रश्न येना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. 25 जूनाक संविधान हत्या दिवस पाळटले. केंद्र सरकारान अधिसुचोवणी जारी केला. आदली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीन 1975 वर्सा एमर्जन्सी लावन लोकशाय आणि संविधानाचो गळो अंदिल्लो. केंद्रीय घर मंत्र्याची खर टिका. निर्णय काँग्रेसीच्या वरमार. मोदीचेर चढाई. मोदीन खंय 10 वर्सां जाली अघोषित एमर्जन्सी लायल्या. मंत्री निळकंठ हळणकाराकडे गैरवर्तुकेन वागलो म्हणून म्हापसा पुलिसांनी अटक केल्ल्या रियल इस्टेट एजंट आणि एक्टर गौरव बक्षीक जामीन. म्हापसा JMFC कोर्टान जामीन दिलो. निळकंठाच्या कार्यकर्त्यांनी आवाज केल्या उपरांत ताका म्हापसा पुलिसांनी बेरेस्तारा साजे अटक केल्ली. 14 दीस पुलीस कस्टडीत दिला म्हणटा ते खंय सारकें न्ही. बक्षीन व्हिडिओ काढून जाहीर केला. Just been brought to my attention there seems to be some breaking news about me being 14-day judicial custody. I think the answer is clear. I don't need to say this, but of course that's false. I'm not sure how that news has come about, but it would be nice if the media could do a fact check before publishing news on various, not just this that I'm talking about, but any other facts about the case. You're most welcome to reach out to me. I am available.
I will give a more detailed update tomorrow to everyone. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. येरादारीच्या शिस्तीक एन्फोर्समेंट करप ही आरटीओची ड्युटी, मात तीच ते विसरल्यात. येरादारी मंत्री माविन उलयलो. माविदान आरटीओक 8 नव्यो गाडयो दिल्यात. तांकां बावटो दाखयलो. आरटीओनी म्हामार्गावेले अपघात कमी करपा खातीर येरादारीक शिस्त लावपाचेर देखरेख दवरची म्हूण माविनाचो उलो. Only one thing what is most important and I want to tell, ultimately there has to be discipline on the road. If there is discipline, there will be less accident or no accident. And enforcement is basically our job. Somehow we seem to have forgotten for some time that it is basically our job. It looks like sometimes the police department only has taken over. You see them wearing khaki dress or white dress everywhere and our people are absent. Let them also do, but we also need to do our job. Take it little seriously, I am telling all our officers. We have to ultimately see that people don't break the rules as frequently and as if there is no care for the law at all. नवीन एक स्थिती अशी जाला, रस्त्यार कितेंय केलें जाता आनी कोणाचे केअर ना. आतां नवी गाडी मेळ्ळा, वयर वेवस्थीतपणे ते लायट्यो बीट बसयले काय मातशें भिरांत आसपा जाय. आदले तेंपार बरी भिरांत कशी आसताली, आतां कोणाची भिरांत ना. I don't want this sort of discipline. I want strict discipline. You all first maintain that sort of discipline and get respect to you all and the department back. बोरयेचो नवो पूल स्टिल्टाचेर जातलो. केंद्रीय मंत्री गडकरीचे उतर. बोरयेकारांचे शिष्टमंडळ मेळ्या उपरांत गडकरीच्या निर्देशाचेर ताच्या मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी बोरये सायट इन्स्पेक्शन केले. थळाव्या शेतकारांबरोबरय उलयले. केंद्रीय मंत्र्याबरोबर उलोवन ते सर्वे रिपोर्ट दितले. गडकरी इश्यू व्यवस्थित हाताळटलो म्हूण आमदार मंत्री अलेशाक खात्री. काल आमी आमची सगळी समस्या दिली आनी आमी ताका मेमोरंडमूय दिले आमचे कितें तें रायट फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट. सो देन ही सेड बाबा हांव तुमकां तांकां फाल्यां टॅक्नोलॉजीन आनी कन्सल्टंटांक हिंगा धाडटा, तुमी दाखोय तांकां कितें ते कितें करतले ते. एक्चुअली आज आमी जमा जाल्ले हिंगा तांकां दाखोवंक आमची शेतां खाजान कितें आनी कितें करून पांये भितर वता आनी कशी आमची शेतां पिड्यार जातले. पूण ते येयले आनी तेणें हांवें ताका दाखयलें वॉट इज खाजान, CRZ, गोवा, केरला आनी ग्रेटर मुंबय. तेणें वाचलें तें. दे आर सॅटिस्फायड. वॉट आय एम सेइंग इज करेक्ट. देर इज नो एक्टिविटीज, देर इज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी permissible in Kazanland, which they understood very well. And I was very grateful of theirs that in short, he understood the process. मंत्री आणि थळावो आमदार एलेक्स म्हणटा केंद्रीय मंत्री गडकरी प्रश्न सोडयता. ब्रिज खंय स्टिल्टांचेर बांदतले. Dr. Pramod Sawant was told by our union minister to look into the grievances of the people. The farmers expressed their views. The farmers' main concern was regarding Khazan land being acquired. The nice thing about it, all spoke in one voice, wherein they said we require a new bridge. Now the issue is which side the bridge should be built, what should be the alignment of the bridge. It was originally proposed to acquire 60 meters, which our union minister has assured that he will do his best to acquire the bare minimum that is necessary. He also assured them that the bridge would be built on stilts. मजगती केंद्रीय मंत्र्या वांगडा उलोवन सर्वेचो रिपोर्ट दितले म्हणून अधिकारी उलयले. आज जो मिले थे अभी टाइम लगेगा. अभी उनका जो उनको कहना था वो बात सुना, उनका प्रॉब्लम क्या है वो हम लोगों ने सुन लिया और इस पे फर्दर डिस्कशन सरकार करेगी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अस्नोडा ते पंढरपूर वारीचे गाडयेक सोलापुरा म्हामार्गार अपघात. गौरी कुडतरकार म्हणटा ती कोलवाळची बायल सोंपली. 2 जाण जखमी म्हूण कळटा. तिका जिवाक बरें दिसना म्हूण ती खंय गाडयेंत बशिल्ली. नेमको तेच गाडयेक एक्सिडंट. इनोवा फाटल्यान हाडून मोखली. ड्रायव्हराक पुलिसांनी अटक केला. म्हणजे वचपाक केन्ना गेल्ले हांगातल्यान? 4 तारखेर. 4 तारखेर. आनी तुका केन्ना कळ्ळें तें? म्हाका आतां कळ्ळें, सकाळी फुडें. हांव कामार आसलो. कितें म्हणून जालें म्हणून? म्हाका म्हणाले आई हॉस्पिटलान या. पूण ज्या भशेन लोक उलयतले त्या भशेन म्हाका कळ्ळें कितें व्हडलें जालां म्हणून.
आयज तसोच एक ऑस्नोरचो जो ग्रुप 70 जाणांचो जो ग्रुप हो बाई चलत वयता आसतना एक वायट घडणूक जाली तेंच्या मदीं. म्हणजे जी ती चलन वयता आसतना 10:30 पावणे 11च्या दरम्यान ती चावी रावली आनी एक गाडी तांकां आसता केन्ना पांय बीन वळ्ळे बीन जाल्यार किंवा जर बरें दिसना जाल्यार ती तेंची ते गाडयेन बसतात ते मातसो रेस्ट घेवपाक लागून. ह्या हितून जी एक रेवडकी ती बायल जी वारकरी ती गाडयेन बसलेली आनी तिच्या बरोबर तिची आनी इल्ली बायल बसलेली आनी फुडल्यान त्या गाडयेचो ड्रायव्हर आसलो. फाटल्यान एक भरगांव कार येयली आनी ते कारीन तेंची ती वॅगनर गाडी आसा तिचेर धक्को मारलो आनी त्या धक्क्यान त्या एक्सिडंटान ती जी गौरी कुडचडकर ही 65 वर्साची बायल जी वारकरी तिका आगताक मरण येयलें. आनी जी इंजर्ड आसली ती सुरेखा शिरोडकर इंजर्ड तिका तिचो हात फ्रॅक्चर जाला आनी तसोच तो गाडयेचो जो ड्रायव्हर आसलो वॅगनरीचो तो साबाजी घाट हेका कमरेक मातसो मार लागला. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.